दिवशी त्याला चिवडून टाकला असं त्या विधानसभेत नेले असे तुझी नावनिकी करून त्याच ना त्या ज्येष्ठ याच ना जो मान जाऊ पाहून करून घेऊन पुढे काही प्लॅन केला आणि बऱ्याच सक्सेस जाऊचे बरेचसे कामं जाते बरं आयुष्यावर राहतात ज्या ज्या प्रसंग तुका म्हणता उभं करून काय याच ना ज्या कामावर पुढे चालला प्रेम काय याच ना जे काही गल्ली विघ्नाचे कडे असताना बरेचसे कामं जात परत असंच तू निवडून आणलाय अशी तुझी नावनिकी करून दे आरोग्य दे अन्न बस दे कल्याण कर उठो Masih anggap ya? Ya. Yes, baik. Saya hombre. Saya. Yes. Yes, baik, anggap ya? Yes, yes. Thank you. हाँ भाई साहब नमस्कार नमस्कार पेज भाई हो भाई जय सालगावकर कॅम्पेनिंग स्टार्ट करतो राईट हाय हाय आज देव बोडगेश्वराक नाल्ल दिवन आजच्या दिसाक प्रचाराक सुरवात ताणी केल्ली आसा आणि निश्चितपणे जे समर्थक कार्यकर्ते जे एकत्र झालेले आसात तांच्या आदाराचेर फुडले निवडणूक ते प्रचाराक वता आणि निश्चितपणे विजय प्राप्त करतले असो अशें म्हणपाक काय हरकत ना. हो तिकीट कन्फर्म झाली न्ही तिकीट केसेली जावना पण बाकीच्या तुमच्यान बाकी जे कार्यक्रम आसात ते कार्यक्रम म्हणजे जे दिसा सगळे डिक्लेअर जातले तेव्हाच ते आमी ऑफिशियली म्हणू शकतले पण साधारण ताका गो हेड म्हटला आदले जे तुमचे आमदार तेवूय एक्सपेक्टेड आहात तेवूय रावल्या तिकेटीक ते म्हणटा आमकांच मेळटली म्हणटा फायनल तो पर्यंत फायनल जायना शेवटी जातलो तो एकटोच फायनल जातलो आणि खबर ते फायनल जाता अशें पूण आयची कॅम्पेन स्टार्ट जाली तेजेर दिसता की जयशाक फायनल जाली कशी तिकेट आतां अनऑफिशियली म्हणू शकता कारण जे काम बाकी घरून घर वचपाक जाय मागीर दीस हे पावचे वेळ पावची ना ह्या अर्थान ताका गो हेड म्हटलं
आदले जे तुमचे मंत्रिमंडळान जे मिनिस्टर आसले मायकल लोबो हे काँग्रेस पक्षान गेले हेचो कितपत तुमकां हे जाता इफेक्ट बीन जातलो अशें दिसता वा फायदे कितें आहा नुकसान थोडें हे आसा कारण तें नुकसान कित्याक लागून तर ताणें विश्वासघात केला म्हणून कारण ताका जर वचपा आशिल्लें 2 म्हयने पयलीं 3 म्हयने वचून आशिल्लें पूण त्या म्हणजे आमी म्हणटात न्ही खाल्ल्या पानाचेर हांव फुडलें उलयना आनी अशें करपी जे मनीस आहा ते जिवनाक केन्ना सक्सेस जायना ताका दिसतलें आपूण कितें मोठेशें कितें बीजेपीचो विश्वासघात करून ऐन त्या वेळाचेर दगो दिवन आपूण कितें तरी हें जातलो हें ताणें मनाक धरचें न्ही शेवटी करता वेदा कोण तरी वेगळो आसा ती शक्ती आसा आणि त्यामुळे जो विश्वासघात करता स्वता तो विश्वासघात करून घेता आणि त्यामुळे ताजेर आनी भाश्य करपाक येना हेच्या पयलीं त्याची कारवाई कित्याक केली कितें आसा हे सगळी तुज्या मताक हांव सहमत आसा कारण जेन्ना कसले गोश्टीची मर्यादा आसा ती मर्यादा क्रॉस केली जाल्यार तूं म्हणटा तें घेवूंक जाय परंतु आमचे लिडरशीप ही अपयशी ठरली अशें म्हणपाक जाय त्या वेळाचेर एक्शन घेवंक जाय आशिल्लें तुजें हें मान देव बरें थँक्यू परत बॅट घेतल्या येता भाऊ येता आयज तुमी कॅम्पेन स्टार्ट केला आयज जसो बोडगेश्वर आमी सगळो भारतीयाचो राखणदार तर पयलीं हांव म्हणजे कुलते श्री शर्माजी आनी बेताळाक नांव धरून आमची ग्रामदेवी शाखाचो नांव धरून बोडगेश्वरा कडेन आयज येयल्लो आसा आयज आमी प्रचाराचो शुभारंभ करता आनी प्रचाराच्या शुभारंभाक आमकां सगळ्यांकून म्हाजे आवडते लोकप्रिय नेते श्रीपाद भाऊ हांगासर म्हाज्या सोबत आसा ताका लागून हांव भाऊचे देव बरें करूं म्हणटा की तेंच्यांनी शुभारंभाक हांगासर बसती लायली आमचे गांवचे सगळे सरपंच सगळे विलेज पंचायती सरपंच मेंबर्स म्हाज्या बरोबर हांगासर आसा आणि मोठ्या संख्येन हांगासर जे कार्यकर्ते आसा जरी आमी व्हडल्या लोकांक सांगूंक नायज रिस्ट्रिक्शन्स आसा कोर्टाचे सांगून आसा तरी आसतना लोक आवडीन हांगासर जमलेले आसा मोठ्या प्रेमान हांगासर हांगासर येयल्ले आसा लोक हो प्रचार फक्त लिमिटेड लोकांक घेवन 10 लोकांक घेवन असो करपाचो आसा ताका लागून ह्या फुडें आमी आयज सगळ्यांक ताकीद दितले की फक्त 10 जाण प्रचाराक डोर टू डोर भोंवतना आमी भोंवतले हांव म्हाजो जी कामां केल्ली आसा 350-400 वॉर्ड हांवें कामां केल्या गेल्या 5 वर्सांनी ती कामां लोकां पर्यंत पावोवपाक जाय ती कामाची जाणीव लोकांक करून दिवपाक जाय एकदा लोक विचारता शॉर्ट लिव्ड मेमरी आसता आयज जे काम केलें ते एका म्हयन्यान लोक विचारता ताका लागून परत एक याद करपाक की हांवें कितें कामां केल्या जो आमचो बेजीक इन्फ्रास्ट्रक्चर सालिगांवांक जाय आसलो तो इन्फ्रास्ट्रक्चर नासलो लायटीचे नासलेले रस्ते सारके नासलेले उदक सारकें नासलेले हे तिनूय हे आमी आयज जाग्यार उडयल्लेले आसा हे लोकांक कळपाक जाय बाकीच्यो ज्यो स्मशानभुमी म्हणा विसर्जन स्थळां म्हणा पंचायत घरां म्हणा हे सगळीं बाकीची कामां तशीच इक्वली आमी फुडें व्हेलेली आसा आनीक लोकांक दिसता की आनी लोक मेंबर उलोवन दाखयता की जयेशाक आनीक 5 वर्सांची आमी संदी दिवपाक जाय आनी म्हाकाय दिसता की म्हाका 5 वर्सांची संदी मेळ्ळ्यार उरलेली जी कामां आसा उरलेलो जो इन्फ्रास्ट्रक्चर आसा इन्फ्रास्ट्रक्चर रेडी सालिगांव म्हणटा पळय आमचो रूरल कॉर्पोरेशन आसा हितून 100 कोटी सेंट्रल गव्हर्मेंटाच्यान आमकां येयलेले आसा हेचो उपयोग आणि हेचो निधी लोकां पर्यंत पावपाची आसा लास्ट घर जे म्हणटा पळय त्या लास्ट घरा पर्यंत पावपाची गरज आसा आनी हितूनूच म्हाजो प्रयत्न आसतलो ही 5 वर्सां जितलें हांवें काम केलां तेज्याकून डबल स्पीड आनी डबल हितून सरकारान आसलो हांव 2.5 वर्सां सरकारान 2.5 वर्सां नासलो ताका लागून ती म्हाका डिफरन्स कितें कळ्ळा आनी सरकारा बरोबर आसून जें काम जाता तें काम म्हाका दिसता ह्या फावटी जातलें कालचो आमचो जर पोल तुमी पळयशात टायम्स नाव आनी एबीपी न्यूज जाल्यार 20-6 BJP सरकाराक दाखयता तितून आमचो सालिगांवचोय सीट आसा ताका लागून हांव सगळ्या सालिगांवच्या लोकांक आव्हान करता की बिलकुल तकली दुसरे कडेन न डायवर्ट करता लेट अस वर्क टुगेदर फॉर सालिगांव आमी सगळे बरोबर रावन सालिगांवचो विकास करया आनी 5 वर्सां म्हाका दिया आनी 5 वर्सां तुमचे कडेन हांव मागता की जितली तुमची कामां आसा जितले तुमचे प्रश्न आसा हे मोठ्या रितीन सोडोवपाचो हांव प्रयत्न करतो हे जे तृणमूल आनी जी आम आदमी पार्टी गोंयांत येयला हेचो तुमकां कितें इफेक्ट जातलो असो दिसता अजिबात ना जशें जशें म्हटलां तेणें वारें म्हटलां हांव वादळ म्हणटा वादळ येयलां वादळ येतलें 2 दिवसांनी परत दवरतलें आनी फक्त कितें हांव थोडीशी बारीकशी नुकसाण जातली पण ती आमची जावची न्हू BJP विरोधी मतां जी आहा सुटतली आनी तो उलटो भारतीय जनता पक्षाचोच फायदो जातलो थँक्यू मातशें राव येता भारतीय जनता पार्टीचा देश भाई तुम आगे बढ़ो हम तुम्हारे साथ हैं देश भाई तुम आगे बढ़ो हम तुम्हारे साथ हैं
आगे